हांव बाप विन्सेंट डिसोजा प्रस्तुत संपिगे पिळगेचे विगार. आज हांव हांगासर नोवेनाक आयिल्लो. हांगासर जाल्लें बरेंपण पळोवन मस्त संतोश जालो म्हाका. मस्त खुशी जाली. कितले भक्तीक हांगासर येतात. मस्त बरेंपण जावन आसा. 2002 इस्वेंत ह्या पिळगेजेक हांव आयिल्लो आनी त्या वेळार तावन हर एका शुक्रारा आमी हांगासर आराधन चलतले. सगळो दीस आराधन. पिळगेचे एक एकले येवन हे मागणे चलोवन वता. हर एका वराक तेसा मागणे आयिल्ल्या तेसा खातीर आमी मागतले. हांव मागीर ते दैवीक आराधनाचे खोपेल जालें. थंयसर पवित्र एवकरिस्तीचे थंयसर आसा एवकरिस्त दवरला. थंयसर त्या कोपेलांत आराधनाच्या कोपेलांत निरंतर एक विनवणेचे पंगडाचे मागतले. अशें ह्या मागण्या वरवीं आनी शुक्राच्या मागण्यार आयिल्ल्या तेसा मागणे करून रातीचे मागणे आसतले आनी ह्या मागण्या वरवीं मस्त बरेंपण जाल्लें. 2002 इस्वेंत सुरू केल्ले मागणे 2007 इस्वेंत बाळोक जेजूचे पुनशेतच उदेवून आयले हांगासर. हें मनशाचें काम न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें काम. हांगासर जायती मागणी हांगासर लोकांची सर्गाक सडली. ह्या मागण्याचें बाळ सोम्याचें बाळ हांगासर बाळका जेजूच्या पुनशेत उदेवून येतच आमकां सगळ्यांक कळ्ळें. देवाची सकत खंयसर मागणी आसा, खंयसर मागणी आसा थंयसर देव वस्ती करता, देव असाऱ्यां करता. जायत्या असाऱ्यां ह्या रोजार मायच्या पिळगेजेंत ह्या बाळोगीच्या नोवेना वरवीं जावन आसा. न्हयच आमचें आत्मीक बरेंपण मात न्हय, ह्या जाग्याक सगळ्यांक देवान आशिर्वाद केला. रोजार मायन बाळोगीच्या मुखांतर जायते हांगासर विद्या संस्थे पळयात तुमी सगळी अभिवृद्धी जावन येता. सगळें बरेंपण जावन येता. कोण हांगासर मागता तांकां बरेंपण मेळटा. जायते असारी हांगासर जाल्यांत हे इमाज हांगासर आसचे बाळोगीचे इमाज हांगासर ग्रोट्टो जालो ते हाडूंक मेंगलोरच्यान हाडूंक इल्लेशें गळाय केली. म्हळ्यार काम जावं ना हांगा कशें ग्रोट्टो सवकास हाडया फाल्यां परवां हाडया म्हणून. पूण एक दीस म्हज्या आंगार पुरायली कोरस पडली. सगळ्या आंगार धाडकी पडली, तांबडी जांबडी धाडकी पडली. म्हाका त्या दीस ब्रेस्तार वसोजेच पडले आस्पत्रेक. आनी थंयसर डॉक्टर जयराम पिंटो लागीं गेलो. सगळें वखद आनी पूर हाडलें हांवें आनी डॉक्टर बरो उलयलो म्हजे कडेन आनी बरें वखद दिलें. आनी थंय तळा म्हाका इमाजच्या घडणार थंयसर जेमेन कंपनीचो ताणें म्हाका फोन केलें, फादर तुमची इमाज हांगासर आसा, येवन व्हरा. सुमार ते मुस्तोण विसरतात म्हणून आमी इमाज हाडूंक गेले आमच्या कारार. ती इमाज उखल्ली. म्हजो विक्टर डिसोजा म्हणून धाडटा म्हणटा हांव ताच्या कारार दवरली आनी हांगासर हाडली. आनी हांगासर हाडून इमाज दवरली. अजाप कित्याक म्हळ्यार म्हजी कोरज कांय ना, सगळें क्लीन जालां. सगळें कोरज आपापींच रावल्या. ते पयले हाज्या मस्त सारी हांगासर जाल्यात. मस्त त्या अर्जाच्या कोपेलांत मागण्या वरवीं मस्त बरेंपण मागिल्लें मेळ्ळां. जायत्या जाणांनी साक्ष सांगून आसात. आज सांगूंक आतां वेळ ना, पूण म्हजें येतलें सांगचें मागण्याचें बाळ स्वामी जेजू आमकां मागण्यांत लागीं जाता. आमच्या काळीज ताका स्वाम्याक उक्तें करया. बाळोक जेजू आमकां मोगास एवकरिस्तांतलो जेजू थंयसर आसा. विनवणेचो पंगड आसा थंयसर तुमच्या तेसा खातीर मागतात. बाप मेल्विन नोरोन्ना हांगाच्या पिळगेचे विगार प्रस्तुत विगार जायते बरेंपण ते करन आसात. फाटल्या आतां सुमार 1 तारखेर हांगासर नोवेण चलोवन आसा. परवां 11 तारखेर हांगासर फेस्ताचो संभ्रम. जायते जाणां तुमी येया. म्हाका उडास आसा सबार वर्सांतल्यान हांव हांगासर येवच्या उपरांत म्हाका जाल्लें बरेंपण पळोवन वस्त संतोश. 2009 इस्वेंत हांगासर पयलें बाळोक जेजूचें फेस्त आचरण केल्लें. आदले गोवळी बाप एलोशियस पॉल डिसोजा ते प्रधान याजक जावन आसले आयतारा दिसाच. आनी त्या दीस 50 वयर याजक त्या पयल्या बाळोच्या फेस्ताक आसले. जायतो लोक आसलो, सगळ्यांक जेवण. आनी ह्या फावटी उक्त्या मैदानार ह्या फावटी बाप मेल्विन म्हणाले उक्त्या मैदानार फेस्त आचरण करता कित्याक मस्त लोक येता. मस्त बरेंपण जालां. सगळ्यांक मस्त बरेंपण जावन जेजूच्या मोगा वरवीं म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी शांती वाडोवन दी, सडोवन दी म्हणून म्हजें मागणें. स्वाम्याच्या मोगांत आमी उल्हास पावया. स्वामी आमच्या काळजाचे यत्रेक आमकां दितलो. स्वाम्याचो मोग करया. स्वाम्याच्या दैवीक सत्तेन कृपेन बरया आनी आमच्या भावा भयणींक आमी सेवेक कुमक तांकां गरजेक कुमक करया, सेवा करया. देव बरें करूं.